सगळ्या फोरमांनी रायट फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ ऑफ गोवा सगळ्यांनी पिटिशन घाल्ले आणि अरेस्ट आणि सस्पेन्शन मागिल्ले त्या कल्प्रिट्सांचे. आता तो टायम जो आशिल्लो 6:30 जालो सोंपलो. आता आमचें डिसिजन अशें जालां की आमी सगळे फोरम्स फ्रॉम गोवा फाल्यां 11 क्रायम ब्रांच ऑफिसान वचून पीसफूल धरना करतले आणि गव्हर्मेंटाक मागतले की ताका सस्पेंड करचो आणि प्रॉपर कारवाई करची म्हणून. सो हे डिसिजन आता घेतला आमी आणि वी आर कम्युनिकेटिंग विथ आमचे बाकीचे जे फोरम्स आसा ते. सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी अ ह्यूज क्राउड एट द क्रायम ब्रांच ऑफिस एट 11 o'clock. कित्या खातीर तो डिले जाल्लो म्हाका सांगा. तुमी आतां न्याय दिवपी वकील आनी वकिलांचेरूच अन्याय अशें जाता जाल्यार तीच पराकाष्ठा पळय मरे. ते आमीच आमकां जर अशें ट्रीट करपाक लागले तूं जनरल सिटीजन्साक कशें ट्रीट करतले तुमकांच विचार करून येतले. आणि कोण तो कितें नवीन आतांच प्रोफेशन आयिल्लो नवीन भुरगो क्रिमिनल न्हय तो. आनी 20 वर्सां ताणें प्रोफेशनान घाल्या ह्या. आनी तो भुरग्याक सगळ्या कोणाकूय विचार तूं तेजें रेप्युटेशन कशें आहा इन्क्लुडींग द ज्युडिशरीक विचारा तुमी की तो कसो वागता तो कोर्टान फिरता. दीस पर्टिक्युलर बॉय गजानन सावंत. आणि ताका तुम्ही मरसर मारता की ताचे तकली सुजन. आता आमकां डॉक्टर सांगता की तकली खंय तो जर न्हिजयल्लो जाल्यार मरपाचो म्हणटात मरे ते. तो फिरत रावलो म्हणून खंय जगला म्हणटात ते ताका ट्रॉमा जो तकलेक ते दाणो मारून जाला ते ट्रॉमा तो जर खंय न्हिदून उरिल्लो त्या टायमार जाल्यार तो खंय सर्वायव जावपाक डिफिकल्ट आशिल्लो. आणि आता जॉब इन ब्रेक जाला इतल्या पर्यंत तुम्ही मारता आणि ते सुद्धा एका एडवोकेटा अँड फॉर नो रिझन. आणि हो ऑफेन्स आसा तो 307. सो तांच्यांनी अरेस्ट करूंकूच जाय ताका. अरेस्ट करून आसतना अजून पळय हे ताका प्रोटेक्ट करता कित्याक तो आपल्या डिपार्टमेंटाचो मनीस म्हणून. ह्यो जर कॉमन सिटीजनाचे 307 इतको सिरियस सेशन्स ट्रायबल ऑफेन्स जाल्लो जाल्यार इतक्यान अरेस्ट कस्टडी नासतो लागलो. म्हणजे कितें आसा तरी हो मेन कल्प्रीट आसा पळय परब हाचे आसा तरी कितें सेटींग पुलीस डिपार्टमेंटान की ताका इतको प्रोटेक्शन दिता. IGP भशेन प्रोटेक्शन दिता तो ताका हाय रँक ऑफिसर जाल्ल्या भशेन. ऑफेन्स केला त्याने गुंडा स्टायलीन वॉकला घालून जॅकेट घालून व्हिडिओ पयशात जाल्यार क्लियरली मिडियाक त्या दिसा हांवें व्हिडिओ दाखयला 2 दीस पयलीं. सारको गुंडा स्टायलीन ऑफेन्स केला आणि या गुंडा प्रवृत्तीच्या मनशाक एक क्रिमिनल इंटेंट असलेल्या मनशाक जितो मारपा सारको वार केल्ल्या तकलेर मनशाक तुम्ही इतके प्रोटेक्शन दिता इतके लेवल वचून आणि मिसगायड करता पुलीस एडवोकेट फायट म्हणून दाखोवन. दिस फायट इज नॉट बिटवीन एडवोकेट्स अँड पुलीस. ही इज अ विक्टीम गजानन सावंत हू हॅपन्स टू बी एन एडवोकेट. खंयच्याय सिटीजनाक जाल्ले जाल्यार आमी अशेंच झगडटा लागले न्याय मेळपाक. फक्त ह्या फावटी आम्ही रस्त्यार आयले कित्याक तो एडवोकेट म्हणून. नाजाल्यार आमी कोर्टान झगडटा न्याय खातीर. एडवोकेट पुलीस करून मिसगायड करू नाका लोकांक. कोण तांकां हितून पुलीस स्टेशनान आपोवन ती प्रॅक्टीस बंद करप. इट कॅनॉट बी डन. इनोसंट जे कोण सिटीजन्स आसा जे कंप्लेन फायल करता तांकां धमकोवन तांकां त्रास करून तांकां सेटलमेंट करूंक लायता फोर्स करता अशें जावचें ना. हांव अपील करता सगळ्यांक सगळे एडवोकेट्स ऑल ओव्हर गोवा फाल्यां 11 रिबंदर क्रायम ब्रांचार प्रेझेंट रावचे. सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑल गोवा आमचे जे प्रशासन आसा होम मिनिस्ट्री आसा तांकां सगळ्यांक कळोवन येवंक जाय की असले फुडें टॉलरेट जावचे ना. आणि बिलकुल आमी बेर करचे ना की असले कार्य करून मागीर ताका म्हाका दिसता 4 दीस जाले आतां ताका 4 दीस प्रोटेक्शन दिला. टायम लिमीट जी आमी आउट ऑफ ग्रेस दिल्ली आमचो प्रायम मिनिस्टर येता म्हणून ती टायम लिमीट आयज सांजची सोंपली 6:30 तरी अरेस्ट जायना. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करिना. सो हांव मागता एडवोकेटांकूय आणि सगळे सिटीजन्सांक प्लीज आमकां जॉईन जाय. फाल्यां 11 रिबंदर क्रायम ब्रांचार आमी प्रेझेंट आसतले आणि थंयसून फुडें कितें ते अंटील अरेस्ट आमी आमचे हे बंद करचे ना.